आमी देवाची मनशां जेजूची पाटलावदार आमकां हो दिल्लो संदेश आमी देवाक दिवंक गरजेचो, दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचो, जंय आजून जेजू पावूंक ना, जंय आजून देवाची वळख ना, त्या वाठारांत आमी वचूंक गरजेची. तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांतल्यानूच बऱ्या कुरण्यांनी आनी बऱ्या उतरांनी आमी देवाक परगटूंक गरजेचो. ही तिनी वस्तू आमी आमच्या जिवितांत लावया आनी आमी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक जेजू भाशेन आमी जियोंक वावरुया. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या दिसा आमी मागण्यांत बसता आसतना आमच्या घरांनी वा आमच्या वावराच्या जाग्यांनी आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमकां हो जेजून आमच्या काळजांत उत्पन्न केल्लो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसरीं जीं पातकांत आसात, काळोखांत आसात, तांकां आमी एक उजवाड जावंक जेजू भाशेन